नाग सैमाचो एक घटक, शेतकारांचो इश्ट. पुराणां आनी दंतकथांनी सुवात मेळयल्या. तेज्या विशीं कृतज्ञताय म्हण श्रावणांत नाग पुजपाची कांय कडेन प्रथा आसा. कांय कडेन घरांत जाल्यार कांय वाठारांनी देवळांनी नाग पुजतात. घेवया नागपंचमीचो नियाळ. आज नागपंचम. सैमाचोच एक भाग आनी शेतकारांचो इश्ट अशा स्वरुपात कांय कडेन नागाची पुजा करतात. कांय कडेन नागाच्यो मुर्ती पुजतात. कांय कडेन परंपरे प्रमाण कागदा वयलो नाग पुजतात. चवथ जशी नेवऱ्यांक लागून बाळगोपाळांक भुलयतात, तशीच नागपंचम पातोळ्या खातीर भुरग्यांक खुणायतात. कृतज्ञताय म्हण ताजी पुजा करतात आनी सांजवेळार सैमाच्या गोपातच ताका सोडटात. पळोवया गोंयची नागपंचम. आमी पयलीं आमच्या भिंतीर एक चित्र काडटात नागोबाचें आनी मागीर तेच्या बरोबर आमची जी मुर्ती आसता पळय ती हाडून स्थापन करताले. आनी जे पावसाच्या दिसांची जी वनस्पती जावं पत्री जी तयार जाता ती हाडून तेजे पांयार घालून मागीर तेका बाकीच्या देवा भशेन जालवे कापूर घालून कापूर जालवे वस्त्र ही सामुग्री सगळी गरज आसता. पुजेची सामुग्री निवेद आसता. नैवेद्य कितें? नैवेद्य आमी गणपतीची पयली पुजा करतात. म्हणजे ते विडो दवरप म्हणून ते गणपती हे करप आनी तेका केळ्याचो ना गोडाचो नैवेद्य दवरप आनी नागोबाक ल्हाये आनी दुदांचो नैवेद्य. बरें. ते 35 वर्सां जाले देवूळ स्थापन केल्या आनी हांगा सकाळच्यान अभिषेक जाता देवाचो. 7:00 स्टार्ट जाता ते रातचे 11 सुद्दां जाता आनी मदीं तेजे मध्ये आमी महाप्रसाद आसा. मागीर सांजची आमगेले आरती आसता. मागीर भजन आसता. मागीर तेजो मागीर प्रसाद बी आसता. मागीर हें जाता 10 10:30 म्हळ्यार काबार जाता. जवळ जवळ 3000 लोक जाता. जेवणाक आमगेले 3000 लोक जेवन वयता. नागपंचमी शिवाय आनी कितें उत्सव जाता देवळान? मागीर हें जाता आमगेलें वर्धापन वर्साक एक वर्धापन दीस जाता. तेन्ना एक पुजाय करता आमी. तेन्नाय लोक जाता आमगेलो. 2 उत्सव जाता आमगेले वर्साक.
आज नागपंचमी आणि नागपंचमी दिसाक नागाची पुजा करतात. अशीच पुजा रासय हांगा जी लास्ट 70 वर्सां जाली ही पुजा करीत आसात. जे पयलींसान जी करतात ती तशीच करी आयले. एक कुळागरांत पुजा करतात आणि विटू नायक हाच्या घरा कडेन ती करतात ताज्या कुळागरांत. इतलेच उद्देश इतलोच की ह्या दिसाक नागाची पुजा करतात. कित्याक म्हटल्यार नागपंचमीन पुजा करून जे कुळागरांत जे काम करतात तांकां कितेंच वायट जावचें न्ही आनी खंयचोच नाग दुखचो न्ही अशें म्हणून ती पुजा करतात. आनी ही परंपरा पयलींसान लागिल्ली आसा, ती पुजा करीत आसा. तो पुरोहीत येता आनी पुरोहीत येवन ती पुरोहिताच्या हातान ती पुजा करतात. तशेंच पुजा जाले उपरांत हांगा तांच्या घरांत सत्यनारायणाची पुजा करतात. ही पुजा वार्षिक करतात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, कृष्णा नायक आनी निखिल जल्मी.